पुताची आणि पवित्र आत्मेची नावी सर्वेस्पूर तुमची सोबी आसूं मोगाड बाबा भयणांनो सोर पदवीदार देवाक आमी वाखाणुया ताणें आपले सोर शक्ती पृथ्वी रचली आपले पुर्वी सुणीन ती ग्रेस केली आणि मनशान प्रमाक्षी करून तातली उत्पत्तींतल्यान आपल्या जिविताचे पोषण करच्यात ती मनशाचे आदीन केली देवाक ताच्या उदारपणा खातीर दिनवास आसतना शुभ वर्तमानांत सांगला तशें पयलें देवाचें राज आनी ताचें नितीवंतपण आमी सोदूंक शिकुया आज हांगासर आमी सगळीं जेन्ना एकठांय जाल्यार तेन्ना देवाक आर्गां दिता आसतना आयची ही परब समारंभ केल्या आमच्या भावाची मायकलाची आनी ताच्या कुटुंबाची आनी तेच बरोबर हे फुडले 3 दीस जी आमची भाव भयणां ही परब समारंभतात आनी आख्ख्या गांवची आमी देवाचो आशिर्वाद मागता आनी केरी भाशेन हे वेळार देवान आपणाच्या उदारपणान हें शेत आमकां फावो केलां जमनींतल्यान एक पिकावळ आमकां दिल्या ताचे खातीर आमी देवाक दिन वाजता आनी ह्या वेळार तोच देव आपणाच्या उतरांतल्यान आपणाचो संदेश दिता तो आमी चितान आयकुया उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप परंबाक देवान स्वर्ग आनी पृथ्वी रचली देवान म्हणलें जमनीर वनस्पती उत्पन्न जावं बियां दितलीं झाडां आनी बियां आसतले फळाचें रूप जमनीर उत्पन्न जावं आनी तशेंच जालें जमनीर वनस्पती उत्पन्न केली जिन्सां भासाची बियां दितलीं झाडां जालीं आनी तशींच जिन्सां भासाची बियां आसतलीं फळां दिते रूप जालें हें सगळें देवाक बरें दिसलें देवान म्हणलें पळया आख्खे पृथ्वे वयली बी आसती सोर झाडां आनी बी आसमले फळां कितें सोर रूप तुमचें जेवण पोसणाक हांव तुमकां दितां आनी सगळ्या रानवट जनावरांक अंतरुणा वेल्या सुकण्यांक आनी जमनी वेल्या सरपटून भोंवतल्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावंक दितां आनी तशेंच जालें आपणें केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें देवाचें उतोरें देवाचें बरें देवान जितलें आमकां दिलां तें सगळें बरें दिलें देवान आमकां ही पृथ्वी दिली आनी तिका किरीच शक्ती घातल्या तिका पिकावळ आनी परवंत केली ह्या देवाची उतर आमी आयकलां देवान दिल्लें बरेपण आमी सदांच देवाची कुशे प्रमाणे वापरलें देवान दिल्लें बरेपण सोमेस्ताच्या बरेपणा खातीर घालप आनी हे तरेन देवाची सगळीं दानां आमी देवाचेच कुशे प्रमाणे वापरली एका दिसाक सगळीं आमी त्याच देवाक रूप रूप बघूंक पावले ह्या वेळार ह्या शेताची त्या रोयतड्याची आनी आख्ख्या गांवची देवाचो आशिर्वाद मागूया आनी आमच्या काळजांतली मागणी देवा मुखार आमी बाबार्थान आनी लाडविकायेन दवरुया सोरू दातार देव आमा सोमेस्तांचो बाप दयाळपणी आपल्या भुरग्यांची जतनाय घेता आनी तांकां पोसण दिवचे खातीर पृथ्वीचेर आशिर्वाद घालून ती फळां बरीच करता तर भुरग्यां परी ताचे कडेन प्रार्थना मागुया आमचो जबाब जावन दी सर्वेस्पराक आमचे मागणे आयकून घे सगळे म्हणुया भाग्योत पावलो दोरमिता उदेशी तुवें आमकां तुजें शेत म्हूण पासारलें तर सगळ्यांक आमी तुजी खुशी पाडून सदांकाळ तुका एकवटून रावूंक आमकां फावो कर जबाब सर्वेस्पराक आमचे मागणे आयकून घे क्रिस्त दाखवेल आनी आमी ताचे फाटें
म्हूण तुवें शिकयलें. तर तुज्या पुताक एकवटून रावूंक आमी शुभाम फळां दिवंक निर्मी. साबार सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकयतो. प्रितुमेचेर आशिर्वाद घालून तूं ती फळां बरीच करताय. तर तुज्या आशिर्वादान आमची शेतां भाटां आमच्या पोसणाक गरजेचें फळ दिवंक पावूं. साबार सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकयतो. आमच्या कुडीच्या पोसणाक खाण पिवण आनी आत्मीक पोसणाक जेजूची कुडी रोगताचो संस्कार दिवच्याक दानो ओरो तूं वाडयताय. तर फावो तो पावस घालून जमीन सुकण कर आनी आमकां भरपूर दानो ओरो फावो कर. साबार सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकयतो. अंतराळा वेली सुकण्यां तूं पोसताय आनी शेतांतलीं फुलां तूं नेटयताय. तर आमी कितें खावचें वा कितें न्हेसचें हाचो हुस्को दवरिनासतना पयलें तुजें राज आनी तुजें नितीवंतपण सोदूं शिकय. साबार सर्वेस्परा आमचे मागणे आयकयतो. आनी सोगली आमची मागणी एक करून बरोबर जेजून शिकयलेले मागणी आमी बाबडटान करूं. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजो राज आमकां येवं. कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता अशी आमची प्रार्थना बगोस आनी आमकां ताल्ले पडो दिवं नाका. वायटांतली आमकां निवड. सायबीन माय आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा. हे वेळार तिचो आलाशिरो मागून बरोबर उडया. गमान मारी दुखेन बदले सर्वेस्को तुजे काळाचा सूर्यामध्ये तू सदैव आनी सदैव तुझा पूत जेजू. प्रगती मरी देवाची माये अपापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. तुया सर्वेस्परा पवित्र बाबा मनशान प्रितुमेचेर वावर करून तिचें सोम रक्षण करूंक तुवें फरमायलां. तर तुजे मुखार सरपटून आमी मागता. सदांच सुबापी आनी दादोशी गोडा उत्पन्न उदारपणी आमकां दी. वाऱ्या वादोळांत जावं कोरड्या पावसांत जावं आवरा बुट्टेन जावं शेतां भाटांक आनी बिया फोडाक कांयच वायट जायनासतना आमी वखलोले बी आनी रोयलोल्यो रोपयो बरे भाशेन वाडो सुबाव फळ दिवंक पावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं देव सो देण्याची सो तर तुमचे आशीर्वाद घालूं. आनी तुमचो भाव व्हडादीक करूं आनी ताच्या देण्यांनी संतोष करीत जावं ताका तुमी सास्तांक वाखाणूंक पावूं. पयली सुवातेर देव बरो दीस दिवं आमकां. आयज ह्या दिसा आमी सेलेब्रेट करता कोणसाची परब. आनी कोणसाची परब म्हटल्यार तालेगांवच्या गांवांत चड फामाद. जायतो लोक ह्या फेस्ताक येता आनी जायतो लोक सोयरीं दायरीं घर बसतात. तर वर्साची वर्सां ही आमी परंपरा सांबाळल्या आमच्या वडिलांनी. तीच परंपरा आमी सांबाळूंक देवाचो भाग्यवंत मिंगेलाचो आमकां आदार दिवं. तर आयच्या दिसा सगल्यांक फेस्ताची परबीं दिता आनी फेस्ताची परबीं दिवन आयचो दीस फेस्ताचो सगल्यांक बरे भाशेन सारूंक भाग्यवंत मिंगेलान आमकां आदार दिवचो. तुमचें नांव सांग. म्हजें नांव मारियान कोस्ता, एक्टिविस्ट आनी तियात्रिस्तूय. टेक केअर ऑफ आर नेचर, एनवायरमेंट. आमचो पाप साहेब आनी आमची इग्रोज मात आमकां शिकयता. लावदातो सी एक डॉक्युमेंट बरयलोलो आसा पाप साहेबान फ्रांसिसान. आनी
आमचे युरोजमात आमकां शिकयता बरें म्हणल्यार हें पर्यावरणाचें फेस्त आमी 1 सप्टेंबर ते 4 तारखेर ऑक्टोबराचे पर्यंत करूंक जाय म्हणून. आनी वर्सान वर्स हें आमकां ही सूचना आमकां इग्रोजमात शिकयता. म्हाजी एकूच आमच्या लोकांक की आमचें वातावरण आमचें पर्यावरण राखून दवरचें म्हणून. आमगे शेतां पुरोवचीं न्हू, दोंगर कातरचे न्हू, झाडां मारचीं न्हू, आनी आमची रिवर्स जोरी न्हंय आसात पळय त्यो सांबाळून दवरच्यो आनी आमची परंपरा सदांच फुडें व्हरूंक आनी आमच्या सगल्या भुरग्यांक दाखोवन दिवपाक आमचें परंपरा आमचें ट्रेडिशन आमी केन्नाच मोडचें ना. थँक्यू.